जेजूक आमी आर्गां मोहिमा आनी दिनवासुया ह्या वेळार ताका आमी सगळीं नमस्कार करुया आनी आमचें जिवीत ताचे स्वाधीन करून ताणें आमचें तें जिवपाक आमकां प्रेरणा दिवपाक आमचें जिवीत घडोवन हाडपाक ताका आमी सहकार करुया. प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या नांवान सगळीं आमची चिंतनां भावना आठवणी आतांच्यो आनी आदल्यो आसा तितल्योय सगळें ताचें स्वाधीन करीत रावया आनी आमकां पेकोवणी दया बोगसोणें हें सगळें मेळोन आमचें जिवीत जेजूच्या शांतीन आनी ताच्या मोगान भरोन येतलें आनी हातूनच आमकां आसा आनंद. जेजू पातक्या पासत आयलो आनी हांव पातकी म्हणटोच म्हजे पासत तो आयला आनी तो म्हजो खोलायेन मोग करता. म्हाका केन्ना तो सोडिना. तो म्हाकाच चिटकोन आसा. कृपेन बरोवन आमी सगळीं ह्या वेळार जेजूक हाजीर आसांव आनी तो आमचो मोग करून आमकां ह्या वेळार खोलायेन एक अणभव दितलो ज्या प्रमाणे आमी सगळींच ताचे एकवटांत आमचें जिवीत सादतल्या आनी हे परी आमी जेजू ह्या संवसाराक जातल्या. पूण जितली आमची खालतिकाय आमी पत्करतल्या आमी कोणूच न्हय. ही देणी जी आमकां दिल्ली आसा ती सगळी ताचे स्वाधीन करून ताणें ती वापरची म्हणून आमी ताका ती समर्पीत रावया. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित कर. क्रिस्ताचे कुडी म्हजें तारण कर. क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर. नाणय म्हाका उदकान कोणवळाच्या. क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर. नाणय म्हाका उदकान कोणवळाच्या. पवित कश्टानो म्हाका गोड कोरात. तूं बऱ्या जेजू चिंतान म्हाका आय. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोडून कोदींच दिवं नाका. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोडून कोदींच दिवं नाका.
दुश्मनांतलो तूं म्हाका वाटाय, मोर्नाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजे सोशियो तूं म्हाका फॉर्माय, भोगता सांगाती तुका वाकडच्या. तुजे सोशियो तूं म्हाका फॉर्माय, भोगता सांगाती तुका वाकडच्या. जेजू, सगळीं आमची भाव भयणां जी आयज आपलो जल्माचो दीस संभ्रमतात, तितल्यांची आमी आठवण करता. सिस्टर जोसेफीन, टोनी ब्रिटो आनी कितलींशीं जाणां. ते भायर आयज जांचो काजाराचो दीस ती संभ्रमतात, तांची आठवण करता. सायबा, तुवें तांकां काजाराचें देणें, एकामेकाक तुवें निर्मिल्लोय वांगडी, हें सगळें तुवें तांकां फावो केलें आनी हो गूट तुवें तांकां उगडापो केलोय. तुजो मोग करून आनी तुजो मोग चाखून एकामेका सोबें तुजो मोग जावंक, तूंच तांचे सोबें जावच्याक. पूण हें खूब पाटी घडोंक ना आनी हे परी पातकान तीं जियेल्यांत, आपलेपणांत तीं रावल्यांत. आनी हाका लागून तुवें आमचो मोग केलाय तसो तांच्यान करूंक एकामेकाचो जावंक ना. हें तांचें पातक जेजू आमी तुजें स्वाधीन कोत्ता आनी तांकां तुजे सुरशी हाडून तूं तांची दया कर, काकलूत तांकां दाखय आनी तांकां पेकोवणी दिवन तांचें जिवीत फुडें वचपाक तांकां मदत कर. जी मोटवाशी पाद्री आपल्या ऑर्डिनेशनाचो दीस ओ समर्पणाचो दीस मनयतात, तांची आमी आठवण करता. तांकां राख आनी सांबाळ. जेजू, जी पिरायेर आयिल्लीं आसात आनी तांकां एकसूरपण भोगचें पडटा, कित्याक घरचीं तांचें सोबें तितलीं नात वो तीं एकसुरी आसात, कित्याक भुरगीं भायर गेल्लीं आसात. इतल्यांची आमी आठवण करता आनी तांकां तुजें स्वाधीन करीत रावता. जशे भाशेन तुवें आमकां सांगलां, स्वर्गीचो बाप सगल्यांचो आनी चड करून आमचो मनशा कुळाचो इतलो मोग करता की आमी केन्नाच एकसुरी आसा म्हणून समजूंक फावना. कित्याक आमी एकसुरी केन्नाच जियेना. आमी जेजूचे कुडींत आसा आनी ताचे सांदे म्हणटोत जेजू सोबें आमी सगले बरोबर हाजीर आसा.
जेजू ह्या वेळार जी आमची मागणी आसात, जे आमचे आवडे आसात, ते सगळे तुका ह्या वेळार आमी व्यक्त करता. तुजे फुडें ते घालता. ह्या ओगेपणांत आमकां तूं ह्या दिरान आनी बोळान भर. आमचें जिवीत तुका समर्पण जिवच्याक. म्हजे सोवे रावात आनी हांवूय तुमचे सोवे रावतां. जो म्हजे सोवे रिगून रावता आनी जाचे सोवे हांव रावतां तो सुबां फळां दिता. हारका आनी दिनवास तुका जेजू, कित्याक तूं म्हजे सोवे सदांच रावताय. म्हाका तुका आजीर जावन जिवंक हें देणें म्हाका फावो कर. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटांच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. आमी पावल्या जेरुसल्या. तुज्या दारवंड्याचेर आमचीं पावलां. तुजे भितर रिगले आमचे पांय. मजबूत एकेच बांदावळीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुसलें. थंयसर कुळां चडून येतात. सर्वेस्पराचीं कुळां तीं. थंय जेरुसल्याचें नांव वाखाणूंक इस्रायलाचो कायदो. थंयसर मांडल्यात
मुनसुबेच्यो सोद्रो दाविदाच्या गोरणांच्यो सोद्रो. I trust in you, giver of mercy, Jesus. I trust in you, O fount of life, healer, teacher, savior and friend. Jesus, I trust in you. All that I am is in your hand. Let not this heart be troubled, but let it rest in you. For with you, every sorrow will be washed away. Let not my mind be burdened, but set it free with truth. For every care is lost in understanding grace. Jesus, I trust in you, giver of mercy, Jesus. I trust in you, O fount of life, healer, teacher, savior and friend. Jesus, I trust in you. All that I am is in your hand. As you gave up yourself, Lord, into your Father's hand, so let me give myself to all that is your will. And as you emptied yourself, fulfilled love's perfect plan, let me be emptied that my life might be fulfilled. Jesus, I trust in you, giver of mercy, Jesus. I trust in you, O fount of life, healer, teacher, savior and friend. Jesus, I trust in you. All that I am is in your hand. All that I am is in your hand. All that I am is in your hand. Lord Jesus, today through the readings, you teach us about bearing fruit
and we are able to bear fruit only in and through you. Only by being connected and rooted in you are we able to achieve so much in our lives. In a way, we are called to make you as a center of our lives so that we can draw all our strength and nourishment from you. In a way, we can grow spiritually only by being rooted in you, O Lord. When you are at the center of our lives, we see that our spiritual selves get nourished. It is only you, O Lord, who can sustain us on the journey of life. It is only through you that we can be fully grafted into the true vineyard of the Lord. And thus we see that we are given the grace to bear the fruit of righteousness, peace, and joy. And all this we see is possible only by being connected to you, O Lord. Because you, Lord, offer us true life. You offer us the abundant life which comes from God and which results in great fruitfulness. Just as the vine becomes fruitful by pruning, similarly you teach us, Lord, that the various experiences that we have in our lives are like the vine grower pruning the vine. Constantly, we need to trim out the branches that do not bear fruit, so that the strength to bear good fruit is then conserved. Similarly, Lord, in the first reading, we see how we can get distracted and lose the point of not being connected with you. Some from the Jewish background believed that it was only through circumcision that the people could be saved. And therefore we had the great council of Jerusalem to decide on this question. But we see for those apostles who had experienced your resurrection, they were filled with the Holy Spirit, and thus we see that they realized that what was important was to be rooted in you and was to keep you as the center of our lives. And thus, Lord, we continue to pray today that we too may be able to bear fruit by being connected with you, by being rooted in you. And for this, Lord, we need your help. We need you to guide us. We need you to spiritually nourish us. And with this itself, then we will be able to bear much fruit. All our talents, our gifts, O Lord, are because of you. Help us, Lord, so that we may be able to nourish our spiritual selves, and above all, that we may make you as the center of our lives.
And now we place our prayers and petitions before you, O Lord. We continue to pray for the ongoing pandemic situation. And thus we see there's a lot of doubt, uncertainty, and suffering around us. Lord, we pray for all those who are suffering because of the COVID-19 pandemic, all those whose lives have been affected in various ways. We also pray for the doctors, the nurses, the medical staff, all those who toil day and night. We ask you, Lord, to bless and protect them. We also pray for the government that they may take appropriate steps for the good of the people. Similarly, Lord, we also pray for Milburn Fernandez, who is suffering from COVID. We ask you, Lord, to heal him. We also pray for all those who celebrate their birthdays and their wedding anniversaries today. We ask you, Lord, to be with them and give them good health of mind and body. We also pray for all those who are answering the exams or who are preparing for the exams. In some cases, the exams have been postponed. We ask you, Lord, to give them the grace to persevere, to be patient, and above all, to continue their work so that at the end they may be able to reap the rewards of their hard work. We also pray for all those who feel lost, rejected, left alone. We ask you, Lord, to be their guide and their strength. Be their source of nourishment, O Lord. We also pray for all those who are in the home for the aged and the destitute houses. We pray for them, and we also pray for those who take care of them. We pray for peace in the world, peace among nations, among religions, peace in our neighborhood, our families, and within us. We also pray for all those who have asked us to pray for them. We also keep in mind broken families, relationships that have been affected by various factors. We also pray, Lord, for all those who have gone astray, who have gone away from the church. We ask you, Lord, that let your light shine upon them so that the truth may be revealed to them. And above all, Lord, we ask you that we may be rooted in you. Give us the grace, Lord, that our every action may find its nourishment in you, that our every deed and action
may proclaim your love and mercy to those around us. मोगळा जेजू, जी आमची भयणां आनी भाव कोविडाक लागून अंथरुणार पडलेली आसात, तांकां तूं पिकोवन हाड. जांकां काम ना तांकां काम फाव कर. जांकां कांकरू जाल्लो आसा, ह्या आमच्या भयणांक आनी भावांक आमी तुजे सुरशें हाडटा जेजू. तूं तांची काकलूत करून तांकां पेकोवणी दी. आनी कसलीय तांची भावना आसूं ती तुका ओपून दिवंक प्रत्येक सुस्कारांत तांकां मदत कर, कृपा दी, बळ दी आनी तांचें सगळें तें घडोवन हाड.
जणे आमकां मागण्यांची विनंती केलेली आसा तितल्यांकूय आमी जेजू तुका एकवटोन दवरता. तुज्या संबंदांत ताका आख्खेच कुडीक मनाक कोतम्यांक पेकोवणी, भलायकी आनी गोठाय फावो कर. तुजे सरशी ताका सगल्यांक एकठांवन तुजे मागणे तूं आमचे सुवें म्हूण आनी आमकां सगळ्यांक पेकोवणी, गोठाय, जाणवाय, सोशणिकाय ही आनी आनीकूय देणी तूं आमकां फावो कर. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोत्ता, सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवादोर नवो दोत्ता. सैमाचे विशय आमचे घुस्पट्टात गुटा मुखार, तिरवाडो आमचो बावार सैमोरते विशय दिनार. प्रितीच्या बापाक आमच्या जैतिवंत पुताक ताच्या मुरगोटून काळजांत तोंडान वंदुया वाखाणुया. उपसोल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवित्रात्म्या संस्कार गो खाते पोणा मान दिवया सासना सासना. तुवें ताका सर्गीचो उणो दिलोय, सगल्या स्वादाचो उंडो तो. मागुया देवा एका जपाच्या संस्कारांत तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास करून दवरला, तर तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूं आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुज्या सोडवणीचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. Mogala Jesu, Mogala Jesu, Timaka Kalis, Timaka Kalis, Tuja Kalza Sarke. Mogala Jesu,
मोगाळा जेसू दिमाका काळीस तुझ्या काळजासारखे